नमस्कार येवकार. गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. वायफळ खर्च गोंयचे रीण 30,000 कोटी मायज. भलायकी केंद्रांनी वखदांक कळाव. जीएमसी धरून भलायकी केंद्रांक वखदां वैजकी सामग्रीक एकवटीत व्यवस्था करात. सीएजीचो रिपोर्ट. पणजे रस्त्याची चाळण. बाबूश म्हणटा गोंयभर बाबत रस्त्याचे प्रश्न आपल्याक लागनात, मुख्यमंत्र्याक विचारचे. मात PWD मंत्री म्हूण सुदीन खंय परवडलो. सुणी भोवत्या गोरवांचेर फुडल्या अधिवेशनात बील. कामधेनीच्यो गायी रस्त्यार मेळ्ळ्यार ताब्यांत. दुधकाराची स्कीम रद्द. गोरवां रस्त्यार दिसल्यार गोरवांकारांचेर आतां गुन्या. एक जून ते 5 ऑगस्ट 3,000 मायज झाडां पडली. 700 घरांचेर कोसळ्ळी. 1000भर रस्त्यार. उजो पालोवपी दळ म्हणटा सगळ्यांत चड पडझड फोंड्यां. डेंग्यू केशी वाडटात. भलायकी खात्याच्या आंकडे हुस्क्याचे. आतां मेरेन 81 केशी. उत्तरेंत 64, दक्षिणेंत 17. खबरदारी घेयात. भलायकी खात्याचो भौसाक उलो. ऑलिंपिकांत भारताक धपको. वजन वाडिल्ल्यान विनेश फोगाट अपात्र. भांगरा पदकाची संद गेली. भारतीय ऑलिंपिक संघटनेन केलो निषेध. निर्णयाक आव्हान. सगळे यत्न फुकट. वायफळ खर्चाचेर सरकाराचो कंट्रोल ना. गोंयचे रीण 30,104 कोटी मायज. भलायकी केंद्रांनी वखदां पावंक कळाव जाता. ताका लागून भलायकी केंद्रां आनी जीएमसीक वखदां आनी वैजकी सामग्री घेवंक एकवटीत व्यवस्था करची. जीएमसी आनी भलायकी खातें घेता त्या वखदांचो दर्जो तपासूंक यंत्रणा जाग्यार घालची. सीएजीचो सल्लो. सीएजीच्या रिपोर्टात गोंय सरकाराचेर फोक. सरकाराच्या कामांच्या पद्दतींतल्यो कितल्योशोच त्रुटी रिपोर्टांतल्यान मुखार आयल्यात. सीएजी म्हणटा सरकाराक देमायज वाडपी कर्जाचेर नियंत्रण दवरूंक अपेस. वायफळ खर्चाचेर सरकाराचो कंट्रोल ना. गोंयचे रीण तेकले 30,104 कोटी. मुळाव्या भलायकी केंद्रांनी वेळार वखदां पावना. वैजकीय यंत्रणा जाग्यार घालूंक सरकारान धोरण केल्लें ना. जीएमसी आनी भलायकी खातें घेता त्या वखदांचो दर्जो तपासूंक यंत्रणा जाग्यार घालची. वेगवेगळ्या खात्यांचे मेळून वट्ट 4,824 कोटींची येणावळ पेंडींग आशिल्ली. सगळ्यांत चड 1,817 कोटी कमर्शियल टॅक्स खात्याचे. उदका स्त्रोत खात्याचे उदकाचे 266 कोटी. 621 कोटी लायटीची बिलां पेंडींग आसा ताचे. राज्याची GDP 2018-19तल्यान 26% वाडून 2022-23 90,000 पावली. 24 खात्यांनी 2,546 कोटीची 11,705 युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिवंक ना. गोंयची 5.9% लोकसंख्या BPL सकयल आसा. भारताची 21.92%. गोंयचे साक्षरतेचे प्रमाण 88.70%. भारताचे 73%. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. पणजेच न्ही गोंयभर रस्त्यांची चाळण. सुदीन मंत्री आसतना तरी रस्ते बरे आशिल्ले. पणजे रस्त्यांचेर बाबुशाची जाप. कोणाक ब्लॅकलिस्ट करप वा ना तें मुख्यमंत्री पळयतलो. PWD मंत्री खंय तो. मे म्हयन्यांत केल्लो रस्तो पावसांत व्हांवलो म्हूण मिडियाचो प्रस्न. बाबूश म्हणटा तो जाणकार न्ही, तें काम PWDचें. पणजेकारांक त्रास जाता. पणजे येवपी लोकांक त्रास जाता. फायनली लोक म्हणटा की पणजे अशें जालें म्हणटा. आमी गाडी चलयता न्हू, आमची गाडयो आहा, लोकांची गाडयो आहा. आय अंडरस्टँड दॅट दे ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम वॉट पीपल आर फेसिंग. बट दॅट इज द रिजन वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल यू. इट इज अ जॉब ऑफ द PWD बेसिकली. PWD विल लुक इनटू इट. व्हाय बेसिकली द रोड हॅज वॉश्ड आउट. मे म्हयन्यानूच रोड केल्लो पळयता ना. क्वालिटी ऑफ वर्क बरें ना म्हणटा तुमी.
I will not comment on anything. I am not a technical fellow to comment on anything. So let that basically PWD see. There must be some this thing as far as the tender process is concerned. What are the terms and conditions that let PWD look into. पण बाबू सर पणजेकरांक त्रास जाता बिकॉज ऑफ दीस रोड एकदा गेलो परतून रोखडोच मोडलो. You only see Panjim. You don't see full Goa. गोंया सारखे हा रस्ते ते म्हाका सांग पयले सद्या. Everyone is complaining. Everyone is सगळे आमदार मिनिस्टरांक आमी सेम क्वेश्चन everyone is complaining about roads. I am also complaining, no. आत्ता सुदीन ढवळीकर म्हणपाक लागला आमीच वाहन वचपाचें उरलें म्हणटा इतलो पास पडलो म्हणटा. आता तो PWD मिनिस्ट्रेशन चड बरें आसलें गोंयांत दिसता. सो ही मस्ट एवरी टायम मागणी जाताली की कॉन्ट्रॅक्टर जाय तांकां ब्लॅक लिस्टान घातले अजून मेरेन तशें जालां. पळय PWD PWD खातें आहा CM कडेन. Okay, so CM basically will look into what is the problem. So I cannot comment on his portfolio. भोवती गोरवां सुण्याची वेवस्था करूंक विधेयक हाडपाची सरकाराची तयारी. वाडट्या अपघातांचेर मंत्री निळकंठाची जाप. जाळवणदारां कडेन उलोवन फुडल्या अधिवेशनात बील हाडटा. विजय म्हणटा गोरवांक लागून एक्सिडेंट जाल्यार गोरवाकारांक गुन्यांवकार करात, ड्रायव्हरांक न्ही. मुख्यमंत्री म्हणटा कामधेनूच्यो गायी रस्त्यार दिसल्यार दुधकाराची स्कीम वतली. ड्रायव्हराक फायन मारल्या. ड्रायव्हरान व्हरून एक्सिडेंट केला, गोरू रस्त्यार बशिल्ले, ड्रायव्हराक फायन मारल्या. ही हो तुजो एनेक्शर सांगता. सो स्पीकर सर, म्हजो प्रश्न डायरेक्ट आसा की सरकार कॅटल ओनर हाका रिस्पॉन्सिबल धरता. कित्याक मुख्यमंत्र्यान एक स्टेटमेंट काडिल्लो आहा की 25% रोड एक्सिडेंट स्ट्रे कॅटला खातीर जाता म्हणून. हांवें वाचिल्लें ताजें. सो हांव तुजे कडेन विचारता की जी भटकती गोरवां जी आहा, जी रस्त्यार बसून असतात, तांचे ओनरांक तुमी रिस्पॉन्सिबल धरतले, आनी धरतले जाल्यार कशें धरतले? सेमिनीन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान उतर दिलां की 3 म्हयन्या भितर आमी पॉलिसी हाडटा म्हणून. आनी इमिजिएट 2 दिसांनीच आमी स्टेक होल्डर जे NGOज आहा हांकां कन्सल्ट केले, तेंची मिटिंगूय घेतली. आनी आमचे प्लॅन आहा की ह्यो जाता तितके बेगीन मिटिंगे घेवन हांव ह्या हावजांच्या आमदाराकूय कॉन्फिडन्सान घेवन तेंचेय सजेशन घेवन आतां सांगना सजेशन त्या प्रमाणे हावजांच्या सगळ्या मेंबरांची मिटींग घेवन हे जाता तितके बेगीन वर फुटिंगार आमी करपाची आमची तयारी आहा. 100% वेटरनरी डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंट आणि लोकल बॉडीज ह्या सगळ्यांक कन्सिडर करून 100% पंचायती आणि अर्बन बॉडी यांच्याकडे एग्रीमेंट सायन करून घेता. करपाक सुरवात करपाक जाय. हांव सांगता नाजाल्यार जाला कितें आतां, पयलीं फक्त आमची लोकल गायी आनी बैल हे सोडटाले. आतां आमच्यो कामधेनूच्यो गायी ज्यो आहा पळय न्ही घेतल्या त्यो सुद्दां आतां सोडपाक लागलेले. म्हणजे दूध काडून जाल्यार तांकां कित्याक सोडटात? ते सोडटात म्हणजे कशें आसा, ते दूध काडले काय ना, दूध काडले काय सोडून दिल्यो. म्हणजे एक्चुअली हांवें त्या खातीर म्हणलां आमी निदान कामधेनूच्यो गायो आहा पळय, जेची जर गाय मेळ्ळी ते आमकां ओनर तेजो लोकेट जाता, ताका चीप लायिल्ली आसता, कानाक चीप लायिल्ली, ताका हांवें फुडली स्कीम दिवपाची बंद केल्या. तें नोटिफिकेशन तो काडटा. तेजी गाय जर आमकां रोडार किंवा भायर मेळ्ळी जाल्यार ताका हॅन्स फोर्थ कामधेनूची स्किमूय मेळची ना आनी कामधेनूच्यो गायी तेज्यो घेतल्या त्यो आमी रिवर्ट करतले. गोंयांत 1 जून ते 5 ऑगस्ट मेरेन 3000 मायज झाडां पडल्यात. फायर ब्रिगेडीचो रिपोर्ट. सगळ्यांत चड फोंड्या 350 मायज. 1000 मायज झाडां रस्त्यार, 700 मायज झाडां लोकांच्या घरार पडल्यात. फायर ब्रिगेड दीस रात बिजी. फायर ब्रिगेडीचे इमर्जन्सी कॉल्सांचेर खासा रिपोर्ट. अंदू सरासरी परस देमायज पावस पडिल्ल्यान झाडां कोसळपाच्यो घडणुको वाडल्यात. उजो पालोवपी दळा कडेन सुमार 3062 झाडां पडपाच्या घडणुकांची नोंद जाल्या. रिपोर्ट सांगता ते प्रमाण 1 जून ते 5 ऑगस्ट मेरेन सुमार 3062 पडिल्लीं झाडां उजो पालोवपी दळान क्लियर केली. 1333 झाडां रस्त्यार पडिल्लीं. सुमार 739 झाडां लोकांच्या घराचेर पडिल्लीं. लायटीच्या खांब्याचेर वाल वायरीचेर सुमार 510 झाडां कोसळिल्लीं. झाडां पडून वणटी कोसळपाच्यो घडणुको 115. मजगती गोंयांत 17 फायर स्टेशनां. तांचो डेटा पळयल्यार पणजे हेडक्वॉर्टर्सांत 89, पणजे 95, म्हापशां 304, दिवचले 268, पेडण्यां 264, वाळपय 297,
उळगोवा 154, मडगाव 214, वास्को 57, फोण्या 355, कुडचडे 320, काणकोणा 179, वेर्णा 84, कुणय 115, पिळर्णा 75, कुंकळे 118, परवरे 74 अशी वट्ट 3062 झाडां गोंयभरच्या फायर स्टेशनांनी क्लियर केल्या म्हूण सध्या म्हायती मेळटा. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी. सगळ्या गोंयांत मेळून डेंग्यूच्यो 81 केशी नोंद जाल्यात. आंकडो भलायकी खात्यान जाहीर केलो. उत्तर गोंयांत 64 केशी, दक्षिण गोंयांत 17 केशी जाल्यात. पावसाच्या दिसांनी लोकांनी आडे कडेन नितळसाणी खातीर खबरदारी घेवची, भलायकी खात्याचो भौसाक उलो. मॅक्सिमम केसीस इन जुलाय आसा त्यो म्हणल्यार सालिगांव 19 केसीस. मेन केसीस जाल्यो म्हणटा त्यो आमकां गिरी वॉज देर वॉज एन अपसर्ज इन गिरी सॉर्ट ऑफ. आणि गिरीच्या अपसर्जा खातीर कारण म्हणल्यार अनसेफ वॉटर स्टोरेज प्रॅक्टीस, परत प्रत्येकाच्या घरान ब्रिडींग मेळटालें. आतां पावसाचें उदक गळटा म्हण ते बालदी दवरप, तेचे तांब्यो दवरप, हातून ब्रिडींग मेळ्ळा. आणि गिरी वॉज अ व्हेरी इट इज अ हॉटस्पॉट स्टील नाव. कांदोलीन फॉर एक्झाम्पल ह्या म्हयन्यान वाडल्या केसी इट वॉज इन नेरूल, कलंगूट आणि कांदोलीन. One reason for that, lot of tourists everywhere all over India. There's a rise in dengue cases this year, more than last year. आणि influx, एकतर tourism, tourist spot, lot of influx, mega projects, आणि unsafe water storing practice, lot of migrant settlement areas आसा, ताजे खातीर आमकां केसी ह्या फावटी वाडल्या. Plus the rains, lot of rains, even now this rain, आता जो पाऊस पडटा, खूप पाऊस पडटा, मदीं पाऊस थांबता, स्कॅटर्ड रेन्स ऑल्सो विल गिव रेग्युलर रेन्स विल ऑल्सो गिव अस केसीस. सो अजून पासून आमचो ट्रान्समिशन सीझन चालूच आसा सप्टेंबर पर्यंत. सो वी नीड टू बी व्हेरी केअरफुल. आणि आमचे लोक काम सतत करीत आसा, फिल्डान आसा. आमकां सपोर्ट जाय म्हणटा तो हाजो कम्युनिटीचो. प्रत्येकान आपापले घर आनी आपले पोरसूं सांबाळत, साफ दवरप, क्लीन फ्रॉम रिसेप्टिकल्स विच कॅन लीड टू ब्लिडिंग. आमकां केसी जावंक फावच्यो ना. स्टॅग्नंट वॉटर लीड्स टू मस्किटो ब्रिडींग. आतां आमी खंयच स्टॅग्नंट वॉटर जावंक दिलें ना जाल्यार आमकां ब्रिडींग जावचें ना, आमकां मस्किटो जावचें ना. मस्किटो ना जाल्यार आमकां डेंग्यू जावंक फावचो ना. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. गोंयचे विधानसभेत एसटीक राजकीय आरक्षण दिवपी विधेयक संसदेत आयलें म्हूण उटा सरकाराचे उपकारी. 22 वर्सांचे झुजाक खंय फळ आयलें. आतां वेंचणूक आयोगान 2011च्या सेन्ससा प्रमाण 2027चे वेंचणुके आदीं एसटीक मतदारसंघ आरक्षीत करचे. उटाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीप उलयला. एसटी लोकसंख्ये प्रमाण उटा 4 सीट मागता. लोकसभेक इंट्रोड्यूस जाल्ले आसा आनी म्हणून गेल्ले 20 वर्सांचो संघर्श आसा. 20 वर्सां पयलींचो संघर्श आसा. अनेकांनी खूब अशे संघर्श केल्ले आसा. अनेक लिडरांनी संघर्श केल्लो आसा. अनेक संघटनांनी संघर्श केल्लो आसा. उठा तर सदांच फोर फ्रंटाचेर राविल्ले आसा. गोंयांत डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी तशेंच बाकीचे तेजे सहकारी पक्षाचे अध्यक्ष दोन्ही सरकाराचे आणि दोन्ही भारतीय जनता पक्षाचे आमी उठाचे मार्फत जो अनेक 20 वर्सांचो आमचो प्रलंबीत आसलो तो आज सादर जाल्लो आसा. आमकां अपेक्षा आसा ह्या बिलांतल्यान इलेक्शन कमिशनाक पावर दिल्लो आसा की हे जे आतां डिलिमिटेशन कमिशनाक ऑर्डर अमेंडमेंट करपाचे जे कॉन्स्टिट्युशनल बदल करपाचो तो बदल करपाचो अधिकार इलेक्शन कमिशनाक दिल्लो आसा. आनी म्हणून सबसिक्वेंटली 2011 जे सेन्सस जालें तातूंत सादारण 1,45,000 14,56,000 इतली पॉप्युलेशन जाल्लें. सो दॅर इज अ ग्रोथ 2001 to 2011. आतां नेक्स्ट आसलें 2021 आनी तें जालें ना. हाका लागून आतां प्रोपोर्शनेट पॉप्युलेशन ऑफ लास्ट सेन्सस 2001चे
जे जातलें 1,33,000 दॅट मिन्स पर्सेंटेज वील बी 9.9. ते 4 सीट गोंयचे 9.9 म्हणल्यार 4 सीट हे रिजर्व जातले ते खंयचे आसतले. ट्रॅव्हल टुरिझम संघटनेचो येरादारी मंत्री माविना टॅक्सी ॲपाचेर तेंको. ॲप बेस्ड टॅक्सी ही आयची गरज. गोंयांत सगळ्या टॅक्सीकारांनी ॲप बेस्ड टॅक्सींत भागीदार जावचे. TTAGचो मुखेली जॅक सुखीजान स्टेटमेंट दिलो. मुख्यमंत्र्यान उतर दिल्ले प्रमाण खंय विधानसभेचें चालू अधिवेशन सोंपचे आदीं ह्या विशयाची तड लावची म्हूण TTAG मागता. ॲप बेस्ड टॅक्सी ही काळाची गरज जावन गोंयांत सगळ्या टॅक्सीकारांनी ॲप बेस्ड टॅक्सीचो भाग जावप गरजेचें अशें म्हणीत ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशन ऑफ गोवान येरादारी मंत्री माविन गुदिनोच्या विधानाची तुस्त केल्या. TTAG appreciates a strong stand taken by the Transport Minister Mr. Marvin Gudino and the Honorable CM Dr. Pramod Sawant on the Goa Miles issue. All over the world, technology is used in transport, and guests who visit the entire world have become used to booking their public transport using technology, be it buses or be it trams or even taxis. So Goa in this regard will be at a significant disadvantage if we do not have app-based taxis. There are 5 factors which in my opinion make a great tourist destination. One is your connectivity with airports, rail, roads, etc. Your choice of accommodations, your restaurants or food choices, local transport and local experiences. One area where we are seriously lagging, especially in transparency of transport, of pricing and options, is local transport. So I strongly urge our taxi brothers that if Goa is to remain competitive, they should come up with their own app. We're not saying that you give the business to someone else. You come up with your own app, you see the customer has choice, and I'm sure then a lot of these issues get sorted out. The guest at the taxi at the airport, at the hotel, the only choice for him to use transport cannot be the local taxi counter. He has to have other options. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. गोवा कारवार हायवे 66 वेलो कारवारचो काळी न्हंयवेलो पोन्नो पूल कोसळ्ळो. पुलावेल्यान वचपी तामिळनाडूचो ट्रक न्हंयत पडलो. ट्रकाच्या ड्रायव्हराक साल्वार केलो. घडणूक रातची. बीट पुलीस अलर्ट आशिल्ल्यान तो साल्वार. पूल 60 वर्सां पोन्नो. गोवा कारवार ह्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर कारवार कोडीबाग हांगासर काळी नदीचेर जो ओल्ड 41 वर्सां ओल्ड ब्रिज आशिल्लो तो ब्रिज रात्री 1च्या सुमारास कोलेप्स जाल्ल्याची घटना घडिल्ली आसा. त्याच वेळाचेर तमिळनाडूची एक ट्रक ह्या पुलावेल्यान वचत आसतना पूल कोसळ्ळ्या कारणान ती नदीत कोसळ्ळी. मात्र त्याच वेळाचेर त्या ट्रकचे कॅबिन ची जी काच आशिल्ली ती काच फुटिल्ल्या कारणान कॅबिनाचेर वर उबो रावन तो ट्रक चालक आसात बाल मरगून म्हणून तिणी आरडाओरड केली. त्याच वेळाचेर थंय बीट पुलीस आशिल्ले. त्या बीट पुलिसांच्या सतर्केक लागून तेंच्यांनी ताबडतोड बोटी कापून जो ड्रायव्हर आसा त्या ड्रायव्हराक भायर काडून ताका जीवनदान दिल्लें आसात. हो ब्रिज आसा तो 41 वर्सां ओल्ड ब्रिज आसात आनी हो ब्रिज केन्नाय कोसळूंक शकता अशी तक्रार स्थानीक लोकांनी केल्ली. तरी आसतना ह्या ब्रिजाल्यान वाहतूक आसा ती वाहतूक सुरू ठेवलेली आसली. मात्र रात्री हो ब्रिज कोसळ्ळ्या कारणान त्या ब्रिजाल्यान जी वाहतूक आशिल्ली ती वाहतूक बंद जाल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर प्रमोद पोंडे. गोंय विद्यापीठांतल्यान मार्कशीट दिवंक कळाव जाता आसत जाल्यार विद्यापीठा कडेन उलोवन विशय तडीक लायता. मुख्यमंत्र्याचें उतर. एकल्या भुरग्याचो कायदो शिक्षणाचो फुडार युनिव्हर्सिटीन मार्कशीट दिवंक नाशिल्ल्यान हुमकळा म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. दखल घेवन विरोधी पक्ष फुडारी युरीन इश्यू विधानसभेंत काडलो. ताचेर मुख्यमंत्र्याची जाप. Speaker, sir, attention of the House is drawn as regards as in the minds of students as Goa University has failed to process, update and deliver the mark sheets of students in time, consequently affecting the students here and also their career. Mr. Esley D'Souza, a resident of Kunkolim, has
graduated from CES in the year 23. In 22, due to personal difficulty, he could not answer a 15 marks geography practical on the scheduled date, but he, however, answered it in the very next month and cleared the paper. University failed to update his mark sheet despite numerous letters from the Kunkolim College and several visits to the university since 2022. On 29th July 2024, a legal notice was issued to the university which was received on 30th July 2024. And immediately within few hours of the notice received, they handed over the updated mark sheet. Mr. Esley D'Souza wishes to pursue law, but his admission in law is unlikely to happen, as mentioned by the college administration, since he furnished the updated mark sheet after the stipulated time period. By then the seats were already full. It is noted that he scored 70 in the GUCL 80 marks exam and also graduated with marks more than required to get the admissions in law. Hence, it was due failure of Goa University to issue the updated mark sheet in time. This boy has to waste a whole year in getting admissions in professional colleges. It has been seen that there are more than 20 law aspirants who are facing the same problem. It is the problem of the university that the mark sheet time admission his scores were high, and after sending in them a legal notice, they gave it immediately. For more than a year, they kept it pending. So, Mukhil Mantri, you have to sort this. There are about 20 of these law students. Yes. How will you sort it? Speaker sir, हांव पयलीं युनिवर्सिटीनी लॉ कॉलेज दोगांय कडेन उलयता आनी मागीर त्या उपरांत एडमिशन मातशें कोण दिना सेक्रेटरी एड्युकेशनाक हांव हें करता. इट इज नॉट 20 सालाचो म्हटलो कसो रिजॉल्व करपाचो तो पळयता. ऑलिम्पिकांत भारताची पयलें भांगर जोडपाची संद हातांतली गेली. 50 स्कील गटांत रॅसलर विनेश फोगाट अपात्र. वजन 150 ग्राम मायज सापडलें. रातभर वर्कआउट करून 2 किल देंवयलें. निमाणें 150 ग्रामार शेणलें. प्रधानमंत्री धरून पुराय भारताक शॉक. भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेन निषेध नोंद केलो. निर्णयाक आव्हान दिलें, मात सगळे यत्न फुकट. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.